विसो उपरांत तुमकां येवकार। बुधवारा मायभास दिसा निमतान कोंकणी भाशा मंडळान प्रथम बुक्स दिल्ली आनी रवींद्र भवन मडगांवच्या जोडपालवान 50 अणकारीत कोंकणी पुस्तकाचे प्रकाशन केले। हो सुवाळो मडगांव रवींद्र भवनाच्या परिशद सभाघरात बुधवारा सकाळी 9:30 वरांचेर जालो। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तो ये थी पुचकू की हैप्पी एंडिंग, लेकिन क्या भारत में ये हैप्पी एंडिंग है? अभी तक तो नहीं। जितनी किताबें बनती हैं बच्चों के लिए, जो उन बच्चों के लिए खास बनाई जाती हैं जिनके पास साधनों की कमी है, उसमें से केवल 20%, जी हाँ, 1/5 ऑफ इट वो उन बच्चों तक पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिशर्स का मानना है कि बच्चों को किताबें पहुंचाना is more of a cost rather than making a book. किताब बनाने का कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट है उन बच्चों तक किताबें पहुंचाना। कोंकणी भाशा मंडळ खूप तेंप जालो ल्हान भुरग्यांच्या हाचे खातीर आनंददायी शिक्षण, आनंददायी वाचन हाचे खातीर खूप साहित्य निर्माण करतात। फकत पुस्तकांच न्ही, आमी सीडी बी काडटात। शाणी मस्ती ह्या नांवान आमच्यो सीडी आसात, 4 सीडी आयल्यात। गोंयचेर आनी भारताचेर बी आमची सीडी आसा। ह्या मार्च म्हयन्याच्या एंडाक आमच्यो आनी 2 सीडी येवपाच्यो आसात आनी तशीच आनी कांय पुस्तकां येवपाची आसात। खूब वाव चल्ला वेगवेगळ्या हाचेर धर्तेचेर आमी काम करतात। तुमकांय बी ह्या कामाक भितर जर वांटो घेवपाक आसत जाल्यारय आमी तुमकां तुमचो हात वांगडा घेवन वचपाक आनंद मानतले। प्रथम बुक्स हांची एक स्टोरी व्यूवर म्हणून सायट आसा। तुमी जर वेबसायट जर ओपन केली जाल्यार तुमकां तुमच्यांनी सुद्दां ह्यो ऑनलायन ट्रान्सलेट करपाक जातात आनी तुमचेंय बी एक पुस्तक एखाद्यार हांगा प्रकाशीत जातलें। हांगसर जे शिक्षक आसात आनी जर तर कोणी प्रिंसिपल हेडमास्टर जे आसात तांकां म्हजें सांगणें की ही पुस्तकां केवळ कबडाक घालून दवरची न्ही, कारण ज्या ज्या स्कुलांक हांव गेलो थंय अशें पळयलां की पुस्तकां जी आसतात ती कबडांनी आसतात, पूण ती भुरगे फुडें केन्नाच येना, कारण भुरगे आपूण पुस्तक दी अशें म्हणून केन्नाच येना। हो म्हाजो तरी अनुभव, कारण जवळ 25 वर्सां हांव एका पयलीं एसिस्टंट टिचर म्हणून काम केलां, मागीर प्रिंसिपल म्हणून काम केलां। ते खातीर हांवें एक युक्ती काडली की वर्सांतल्यान 2दा किंवा निदान एकदां तरी पुस्तकां जी कबडाक आसात ती सगळीं काडून ताचें एक प्रदर्शन करप। पूण तिचे घर खूप पयस आशिल्लें। तिच्या घराकडे वतना वाटेर कोणे तरी नांव उक्तं दवरलें। म्हज्या काणयेचें नांव आसा मोठो राजा बारीक सुणो। हो एक मोठो राजा, मोठ्या राजा लागीं एक बारीक सुणो।